नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गोंयांत मॅगीच्यो एफडीएन केल्ल्यो टेस्टी सारक्यो नात। एफएसएसआयन एफडीएक लायल्यो परत टेस्टी करपाक। गोंया सयत पंजाब, मध्य प्रदेशातूय परत टेस्टी, मात गोंयकार बिनधास्त। रेवेचो प्रश्न म्हयन्या भितर तडीक लावपाची तयारी। रेंव काडटल्यांक म्हयन्या भितर लायसनां दिवची म्हूण मुख्यमंत्र्याचो निर्देश। बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्यान बुडटा सरकाराची येणावळ। सहकार मळार अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिवांनी 10 वर्सां वयर पदार रावचे न्ही। सरकाराच्या नेमाक फुडाऱ्यांची हरकत। नेम बाकीच्या मळारूय लायात, सहकार मळारच कित्याक? मणिपुरांत चंडेल वाठारांत लष्कराच्या ताफ्याचेर हल्लो। 20 जवानांक मरण, 12 जाण जखमी। लष्कराच्या ताफ्याचेर उग्रवाद्यांचो ग्रेनेड हल्लो। पीपल्स लिबरेशन आर्मीचेर दुबाव। आणि कवी माधव बोरकार कोंकणी अकादमीचो नवो अध्यक्ष। बोरकारा बरोबर 4 वांगड्यांची सरकारान नेमली समिती। पुंडलीक नायकाचो कार्यकाळ सोंपलो। खबरो विस्तारान। गोंयांत मॅगीच्यो एफडीएन केल्ल्यो टेस्टी सारक्यो नात। एफएसएसआयन परत टेस्टी करपाक लायल्यात। गोंया सयत पंजाब आनी मध्य प्रदेशांतूय मॅगीची परत टेस्ट जातली। एफएसएसआयची सगळ्या राज्यांचे एफडीए मुखेल्या कडेन बसका जाली, मात गोंयच्या एफडीएचो कोणूच नाशिल्लो। गोंयचो एफडीए संचालक सध्या रजेर आसा, मात देशभर बोवाळ जावनय गोंयांत मार्केटांनी मॅगीचो सेल नित्या भशेन चल्ला। मॅगीचेर दिल्ली, उत्तराखंडा उपरांत गुजरात आनी जम्मू काश्मीरातय बंदी घाल्या। भारतीय अन्न सुरक्षा आणि दर्जो प्राधिकरण म्हळ्यार एफएसएसएआयन सगळ्या राज्यांच्या अन्न आयुक्तांची बसका घेतली। गोंयचो एफडीए संचालक रजेर आशिल्ल्यान तो बसकेक पावलो ना। गोंयच्या एफडीएचो कोणूच गेलो ना। गोंय, पंजाब आनी मध्य प्रदेशाक मॅगीच्या प्रोडक्ट्सांची परत टेस्ट करूंक सांगल्या। गोंयान केल्ल्या मॅगी नूडल्साच्या टेस्टीचो रिपोर्ट मेळ्ळा, पूण ती टेस्ट सारकी ना म्हूण एफएसएसएआयच्या सीईओन सांगलें। एफएसएसएआयन सगळ्या राज्यांच्या एफडीए आयुक्तांक नेस्ले सयत बाकीच्या कंपन्यांचे फूड सॅम्पलांची टेस्ट करपाक सांगला। We have received reports from Delhi as well as from Kerala, which all of you know. We also received reports from Goa which were found to be inappropriate test reports. I have requested all the food safety commissioners on both the things. That why isolate Nestle? Pick up the samples for other manufacturers also, so that you have a clarity on it, because whether it comes from A company or B company, it's a food product and that is consumed. गोयच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयान मॅगी क्लीन चिट दिल्ली। जाय जाल्यार परत टेस्ट करपाची तयारी ताणें दाखयल्ली। There is no any excess quantity of lead or any other आहे, त्यामुळे गोव्यात बॅन करपाचो प्रश्न येवंक ना आमचेकडे। भायर एडिशनल टेस्टाक बी करतना परत आमच्या लॅबान जाल्यार कांय प्रश्न येना। आमची लॅब परफेक्ट आसा। आय हॅव फेथ इन लॅब। एफएसएसएआय केंद्रीय खाद्यान्न मंत्रालयाक मॅगीचेर रोखडोच रिपोर्ट दितली। ते उपरांत केंद्रीय खाद्यान्न मंत्रालय मॅगीचे कितें ते करतले। रिपोर्ट भी क्या कहते हैं कि नेशनल कमीशन को देगी और तत्काल उस पर कार्रवाई जो है, और ये जो है मामला जो है ये बहुत ही गंभीर मामला है। वादा उपरांत प्रुडंटान गोयच्या कांय मुखेल सुपरमार्केटांनी मॅगीचो खप पळयलो। चडशा सुपरमार्केटांनी मॅगीचो खप नित्या भशेन चल्ला। एफडीए कडल्यान मॅगीचेर कसलोच आदेश नाशिल्ल्यान चडशा सुपरमार्केटांच्या रॅकांनी मॅगीचे प्रोडक्ट्स धाडिल्ले दिसतात। सध्याचे चित्र पळयल्यार देशभर मॅगीचेर वाद जालो म्हूण गोंयकारांक कांयच फरक पडना। We have not got any directions from the Food and Drug Association of Goa, and till we get a direction, we are a supermarket, so we will not remove items from our shelf till we get a proper directive from the correct authorities. किचन सगळं चलता, नूडल्स परत आमचे कडेन चलता, लोक उबारता, लोक अजून उबारता, कित्याक म्हजो कावंटर कालच्यान हांवें पयलो फूल केल्लो, तो आतां रितो पडलो रोखडो परत। सकाळी आज आमी परत फूल केलो। दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात आनी जम्मू काश्मीरान मॅगी नूडल्स विकपाचेर बंदी घाल्या। कितल्याशाच राज्यांनी मॅगी नूडल्साची टेस्ट करपाचो आदेश दिला। गोयच्या एफडीएन हालींच मॅगी नूडल्साची टेस्ट करून ताचो रिपोर्ट एफएसएसएआयक धाडिल्लो।
ह्या टेस्टीचेर जाणकारांनी दुबाव उक्तायल्लो. आतां FSSAIनच ही टेस्ट सारकी जावंक ना म्हणिल्ल्यान गोंयची मॅगी खावंक घातक काय ना ताचो निकाल अजून तरी लागिल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. रेवेंचो प्रस्न म्हयन्या भितर तडीक लावपाची तयारी गोंय सरकारान केल्या. रेंव काडटल्यांक म्हयन्या भितर लायसनां दिवची म्हूण खण मंत्री पार्सेकारान अधिकाऱ्यांक सांगलें. बंदी उपरांत गोंयांत सध्या बेकायदेशीर रेंव काडप मोठ्या प्रमाणात चल्लां. सरकाराची येणावळी बुडटा. रेंव काडपाक सुवाती थारावच्यो म्हूण मुख्यमंत्र्यान बसकेंत सांगलें. इतले मजगतीं म्हापशा पुलिसांनी खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन कोलवाळे आनी कामुर्लेचे रेंवेचे 6 ट्रक धरले. रेंव काडपाचेर घाल्ले बंदी विशीं मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराची उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी नीला मोहनन, वांगडी सचीव लेविन्सन मार्टिन्स, खण खातें आनी बाकीच्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यां कडेन बसका जाली. प्रस्न म्हयन्या भितर तडीक लावचो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सरकारी अधिकाऱ्यांक सांगलां. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण खण खात्यान तेरेखोल, शापोरा आनी मांडवी न्हंयन रेंव काडपाक सुवाती सोदून काडल्यात. सोदून काडिल्ले सुवातींनी रेंव काडप शक्य आसा काय ना तो रिपोर्ट जिल्लोधिकाऱ्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या फुडारपणा खाला पर्यावरण समितीक दिवंक जाय. खण खातें अजून हो रिपोर्ट जिल्लोधिकाऱ्याक दिवपाचे आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. ही फायल आठवड्या भितर धाडची म्हूण मुख्यमंत्र्यान खण खात्याक सांगलां. सोदून काडिल्ले सुवातींच्या रिपोर्टाचो पर्यावरण समिती अभ्यास करतली आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक दितली. उपरांत रेंव काडपाक सोदून काडिल्ल्यो सुवाती चलता म्हूण थारल्यार सरकार त्यो अधिसुचीत करतलो. ते प्रमाण खण खातें रेंव काडपाक लायसन्स दितले. सरकारान तेरेखोल न्हंयन किरणपाणी, देऊस, कोन्नाडी आनी भागवत वाठार जाल्यार शापोरा न्हंयन कोलवाळे, नादोडा, ओझरे पिर्णा आनी कामुर्ले आनी मांडवी न्हंयन आमोणे विर्डी, सांतिस्तेव, बेतकी खांडोळा आनी सावयवेरे अश्यो सुवाती सोदून काडल्यात. इतले मजगतीं म्हापशे पुलिसांनी खण खात्याक घेवन कोलवाळे आनी कामुर्ले बेकायदेशीर रेंव भरिल्ले 6 ट्रक ताब्यात घेतले. ट्रकांच्या ड्रायव्हराक ताब्यात घेतला. आज सकाळी अर्ली आज आम्ही 6 ट्रक सीज केले फॉर इलिगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सँड आणि हे 6 ट्रक सगळे सीज करून तेजे ड्रायव्हर्स हॅज बीन अरेस्टेड. ऑल आउट ऑफ 6 ट्रक्स 4 ट्रक्स आर registered in Maharashtra, whereas 2 are from Goa. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, श्यामसुंदर फट्टे आनी ओमकार फळारी. सहकार मळावेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आनी सचिवांनी 10 वर्सां वयर त्या पदार रावचे न्ही म्हूण गोंय सरकाराच्या नेमाक सहकार मळावेल्या फुडाऱ्यांनी हरकत घेतल्या. नेम लोकशायेक धरून नात. सरकारान फेरविचार करून तो फाटीं घेवचो म्हूण मागणी जाता. 10 वर्सांचे मर्यादेचो कायदो सहकार मळारूच कित्याक? मुख्यमंत्री आनी बाकीच्या पदांकय आसचो म्हूण आमदार नरेश सावळाचो आर्गुमेंट. रमाकांत खलपाक मात नव्या नेमात चूक कांयच दिसना. पळयात रिपोर्ट. 10 वर्सां सहकार मळार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आनी सचिव पदार रावल्या उपरांत परतून त्या पदा खातीर वेंचणूक लडोवंक मेळना. तसो नेम सहकार मळार सरकारान लागू केला. ह्या नेमाक फक्त ह्या 3 पदांचेर वेंचणूक लडोवंक मेळना. मात संचालक म्हूण वावर चालू दवरूंक मेळटा. मात सहकार मळावेल्या फुडाऱ्यांक हो निर्णय मानवल्लो ना. अमेरिकेन फक्त आसा की ते 2 टर्म कंटिन्यू करपाक शकता, बाकी खंय ना. ते सहकारान सगळ्यांक संदी मेळपाक जाय. पूण काही संस्था ज्यो आसा पळय त्यो संस्था काही व्यक्तीचेर अवलंबून आसता. काही व्यक्तींक लागून त्यो संस्था तेंचो उत्कर्श जाल्लो आसता. तशें लोकशायेच्या मार्गान पळयलें जाल्यार तो चुकीचो आसा. तो अशें करपाक शकना. फाल्यां गोंयचो मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टर आसूं, होय कायदो तुमकां काडचो पडटलो की तेणी 2 टर्मा वयर चीफ मिनिस्टरशीप दवरप ना, की खंयचोच मिनिस्टर 2 वर्सां वयर रावप ना, किंवा आमदारान खंयच्या 2 टर्माच्या वयर कॉन्टेस्ट करप ना. असो जाल्यार तुमी काडपाक जाय. हो फक्त सहकारा पुरतोच कित्याक, बाकीच्या क्षेत्रांत कित्याक ना, हेचो विचार जावपाक जाय. घटनेनुसार तेन्ना अशें मत आसा. म्हाका खूब पेन जालें. गोंयचे सहकार रत्न जाका फावो जाला मिलिंद केरकर तांकां एक शोकेस नोटीस धाडटा आनी तुमी त्या पदा वयल्यान देव म्हणटात. हो बरोबर दिसना. तांचे दृश्टींतल्यान ही घटना म्हाका दिसता अत्यंत एक दुर्दैवी घटना आसा. तर सरकारान तेजेर फेर विचार करचो आनी ही तरतूद जी आसा ती ताबडतोब फाटीं घेवची. ह्या विधानसभेक सुद्दां ताबडतोब तेजे ऑर्डिनन्स करचे. विधानसभे समजा वेळ आसा. कायद्याचे दुरुस्ती हाडून ताका रिस्ट्रिक्ट करप ही घटना पळय आसा. मात रमाकांत खलपाक तातूंत कांयच चूक दिसना. म्हजे दृश्टीन
अशें परिपत्रक काडलां जाल्यार भितर कांय गैर कांय ना. कारण सहकार क्षेत्रांतलो हो एक नियम स्वताहून सहकार कार्यकर्त्यांनी आपल्याचेर बंधन घालून घेतला आनी तें बंधन कायद्याच्या रुपान आतां अस्तित्वात आसा. सहकार क्षेत्र हे हेल्दी आसचें हो भितरलो प्रयत्न आसा, त्या भागची भावना तशी आसा. ऑल इंडिया लेवलचेर ही भावना मान्य जाल्ली आसा. त्यामुळे गोंयच्या सहकार क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी सगळे निर्लसपणे आनी निस्वार्थीपणे काम करतात अशी प्रत्येकाचेच म्हणणें आसा. त्यामुळे हो नियम कित्याक आमकां त्रास करपाक जाय. आता ह्या नव्या नेमाक लागून सहकार मळावयल्या कितल्याशाच अध्यक्ष उपाध्यक्षांक येता त्या वेंचणुकांनी त्या पोस्टा खातीर वेंचणूक लडोवंक मेळची ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.